आज आमी हांगा जमल्या एक महान नेत्याक याद करपाक, जो महान नेतो गोंया लागून झगडलो, देशा लागून झगडलो. तांचें नांव जावन आसा डॉक्टर फ्रांसीस लुईस गोम्स. जाचो जल्म आज आमी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करता. 197 197 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करतना खूब बरें दिसता. ह्या महान नेत्याक आमी याद करता. जाचो जल्म 1829 आता 30 मे 1829 दिसा जालो आनी हार्डली 40 वर्सां जगले. पूण 40 वर्सां त्या मनशान जायत्यो गोश्टी केल्यो. 1869 तांचो मृत्यू जालो आनी एक घडटना ते बरे दोतोर जाले, बरे सर्जन जाले, बरे रायटर आशिल्ले, बरे इकॉनॉमिस्ट आशिल्ले, बरे हिस्टोरियन आशिल्ले आनी मेंबर ऑफ पार्लमेंट जाले. मुख्य गोष्ट म्हणजे मेंबर ऑफ पार्लमेंट जाले त्या वेळार व्हेरी डिफिकल्ट. इतलो हुशार मनीस आमचे मदीं आशिल्लो आनी ह्या मनशान गोंया लागून पार्लमेंटान झगडी केली. पुर्तुगीजान आमचे इतलो इतलो डेंजरस अत्याचार केलो, इतलो डेंजरस आमकां राज करतना खूब यातना भोगिल्ली आमची फ्रिडम फायटरां. आमकां खूब वायट दिसता त्या काळ आयचो काळ खूब डिफरंस आसा. त्या वेळार आमचे जे स्वातंत्र्य सैनीक आमचे मदीं आतां ना तांकां आमी याद करता. आज तांकां आमी हें ओंकतना आमचे आर्गां ओंकतना खूब वायट दिसता. जे बरे बरे लोक आमचे मदीं ना जात गेल्या. आतां आमी फ्रिडम फायटर भुरगीं आसा, 18 जून क्रांती समिती आसा. आज हो प्रोग्राम हें करतना फ्रिडम फायटर असोसिएशन आसा. म्हजो सेक्रेटरी बाब नवनाथ खांडेपारकर, म्हजो बाब ट्रेजरर मोडेकर आसा, विनायक मोडेकर, महेश केणी आसा, मंगेश आसा, बाकी सगळे आसा. आनी आमचे खास करून डेप्युटी कलेक्टर STM आसा बाब बरोय सर, आमची चीफ ऑफिसर मडगांवचे बाब मधू नार्वेकर आसा आनी बाकीचो मुन्सिपल स्टाफ आसा. हे सगळे सेलिब्रेट करतना गोवोरमेंटान 2 वर्सां जालीं हो स्टेट प्रोग्राम डिक्लेअर केल्लो आसा. आनी स्टेट प्रोग्राम डिक्लेअर केल्या नंतर हो गव्हर्मेंट प्रोग्राम करता. आमी सदां काळ गोंयचे मुख्यमंत्री बाब प्रमोद सावंत हांकां आमी मना काळजान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक हे महान व्यक्ती याद करून ह्या भशेन हो प्रोग्राम करता. पूण हो प्रोग्राम मडगांव आमी सदां फ्रिडम फायटर करताले. खूब वर्सां जालीं तांकां हिशोबान कळत ना. पूण आमचे फ्रिडम फायटर जे तकलेन कांय गोश्टी आशिल्ल्यो ते सगळी करता. फाटले तुमी लोहाय मैदान पळयता, हे सुद्दां तांचे तकलेन आयिल्ले लोहाय मैदान आसा. आनी जशें आसा ते दिगंबर जावं बाब कोणी आसूं जे सांगता फ्रिडम फायटर जाता तशें करया आनी त्या भशेन चालू आसा. थोडें काम उरलां ते करून घेतलें. आनी हो प्रोग्राम करतना हांव सगळ्यांक आर्गां ओंकता जे फ्रिडम फायटर आमचे मदीं ना आनी जे महान नेते आमचे मदीं गेल्यात तांकां आर्गां ओंकता आनी जे आसा तांकां मना काळजान नमस्कार करता. थोडे फ्रिडम फायटर उरल्या पूण तांची एक गोश्ट आशिल्ली. कांय टायम कितें जाता मिडिया जावं थोडे सोशल एक्टिविस्ट आसा ते फ्रिडम फायटर ब्लेम करता. फाटी एक इश्यू जालो, फ्रिडम फायटर जाणटे आसा जो 90 तेगल्या कांय गोश्टी ते उलयतना एखादी तेंचे मनांत जाले तेंका राग आसा. पुर्तुगेजां आमकां विवा पुर्तुगेज म्हणल्यार आवडना, आमकां आवडना तांकां आवडना. तुमी म्हणटा वेगळी गोश्ट आसा पूण आमी म्हणलें म्हणटा तूं राग धरपाक ना. तेजे इश्यू जावं नाका. कित्याक तेणी खूब आलपश्टा भोगून आयज एजीर आसा. तेणी 90 वर्सां कंप्लीट केल्या. असले मनशाक तुमी सकयनाका, वायट म्हणना, बरें म्हणनाका, पूण वायटूय म्हणनाका. हें म्हणजे एक हें आसा, मेसेज आसा. ही मेसेज सगळ्या वचनी. घडये आमी चुकूं शकता पूण हे सगळें घडटना कितें याद करता त्या लोकांक तुमी चुकयनाका. हे गोंय स्वतंत्र जावपा लागून तेणी खूब सर्व त्याग केला, खूब आलपश्टा भोगल्या आनी फॅमिलीचो त्याग करून हें सगळें केल्लें आसा. त्या टायमार ते जे फ्रिडम फायटर सगळ्यां उडी मारली ते 17, 18, 15 वर्सांचे भुरगे आशिल्ले. आतां ते 90 तेगले आसा. सो आयज तुमकां सगळ्यांक मना देव बरें म्हणटा. एक महान व्यक्तीक आमी याद करतना हांगा जमल्यात आनी तुमी आपलो वेळ दिवन आले आनी त्या बरोबर सावथ गोवा कलेक्टराक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी प्रमोद सावंत परते आमचे CM मुख्यमंत्र्याक देव प्रमोद सावंताक देव बरें म्हणटा. हे सगळे फंक्शन तुमी वेवस्थीत घडोवन दिता. तुमचे अंडर सगळें घडटा. मना काळजान देव बरें आनी प्रेस वाल्याक मिडियाक हांव देव बरें करूं म्हणटा.